फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सच्या 11व्या दिसाक 22 जूनाचो अपडेट सादर करता. जी गटात इजिप्तान न्यूझीलंडाचेर 3-1 गोल फरकान जैत जोडले. ह्या जैताचें म्हत्व म्हणल्यार इजिप्त 92 वर्सां उपरांत वर्ल्ड कपाक जैतिवंत थारलो. तांकां पयलो विजय मेळोवपाक 92 वर्सां वाट पळोवची पडली. जी गटांतल्या आनीक मॅचीत इराण आणि बेल्जियम हांचे मजगती गोलशून्य बरोबरी जाली. दोनूय पंगडांची ही दुसरी गोलशून्य बरोबरी आसली. ह्याच गटांतल्या मॅचीत जाल्ले पयलेच फावट वर्ल्ड कप खेळपी केप वर्दे पंगडान उरुग्वेक 2-2 अशें गोल बरोबरीत दवरले. ह्याय दोनूय पंगडाची ही सेगीत दुसरी बरोबरी आसली. आतां जी गटांत इजिप्ताचे 4, इराण आनी बेल्जियमाचे दरेकी 2 जाल्यार न्यूझीलंडाचो 1 गूण आसा. ह्याच गटांत स्पेनाचे 4, उरुग्वे आनी केप वर्देचे दरेकी 2 जाल्यार सौदी अरेबियाचो 1 गूण आसा. आतां जाल्ल्या मॅचीचे डिटेल्स जाणून घेवया. केप वर्दे हो आफ्रिकेंतलो देश पयलेच फावट वर्ल्ड कप सर्तीक पार्टिसिपेट जाता. त्यांनी माजी विजेतो उरुग्वेक 2-2 अशें गोल बरोबरीत दवरून खूब बरी कामगिरी केली. मियामी हांगासर हो मॅच जाल्ली. फाटल्या मॅचीक त्यांनी स्पेनाक गोलशून्य बरोबरीक दवरून आपली कामगिरी उंचायल्ली. त्या मॅचीत ओझिना ह्या गोलकिपरान केल्ल्या खूब बऱ्या कामगिरीची प्रेरणा ह्या मॅचीत केप द वर्देक मेळ्ळी. उरुग्वे पंगडाक तेमी पयलें खूब सतयलो. ही मॅच 2-2 अशी गोल बरोबरी उरल्यान दोनूय पंगडांक 1 गूण मेळ्ळो. ह्या मॅचीची आनीक वळखाय म्हणल्यार ह्या मॅचीत केप वर्देचो खेळगडो केविन पिना हाणें 21व्या मिनटाक पयलो गोल केलो. केप वर्दे पंगडाच्या वर्ल्ड कप इतिहासांतलो हो पयलो गोल जावन थारलो. ताच्या उपरांत फर्स्ट हाफ सोंपता उरुग्वेन 2 गोल करून विश्रांतीक जेन्ना खेळ थांबलो तेन्ना 2-1 अशी आघाडी घेतिल्ली. उरुग्वेचो मॅक्झिमिलियानो अराउजो आनी शेगीत दुसऱ्या मॅचीक गोल करून आपल्या पंगडाक बरोबरी सादून दिली. उपरांत इंजुरी टायमाच्या 6व्या मिनटाक ऑगस्टीन कानोबियो हाणें गोल केल्ल्यान उरुग्वेक आघाडी मेळ्ळी. उरुग्वे ह्या मॅचीक आपल्या पयल्या जैताक वाटचालीन वताना तांकां 3 गूण मेळोवप म्हत्वाचें आसलें. पूण 61व्या मिनटाक केप वर्देचो बदली खेळगडो हेलिओ वरेला हाणें गोल केलो. हाका लागून मॅच परत गोल बादाबाद जाली. ताचे उपरांत उरुग्वेन आक्रमक खेळ केलो, मॅच जिखपाचो यत्न केलो, पूण तांकां शक्य जावंक ना. ह्या मॅचीन आतां उरुग्वे आनी केप वर्दे हांच्या खातीर निमणी जी मॅच आसतली ती खूब म्हत्वाची आसतली. कारण ह्या ग्रुपांक जो एच ग्रूप आसा तितूंत स्पेनाचे 4 गूण जाल्यात. कारण स्पेनान पयल्या मॅचीक सौदी अरेबियाक हरयलो, ताका लागून स्पेनान आतां ह्या ग्रुपांक बरें सुवात मेळयला. फुडल्या मॅचीत उरुग्वे आनी स्पेन हांचे मजगती मॅच जातली. दोनूय पंगडा खातीर ही मॅच म्हत्वाची आसा, पूण उरुग्वेक जास्त म्हत्वाची आसा. कारण फुडल्या पावंड्यार वतलो जाल्यार उरुग्वेक ही मॅच जिखचीच पडटली. दुसरे फावटीन केप वर्दे आनी सौदी अरेबिया हांचे मजगती मॅच जातली. केप वर्देन जर सौदी अरेबियाक हरयलो जाल्यार ते इतिहास घडयतले. वर्ल्ड कपात पयलेच फावट पार्टिसिपेट जावन नॉकआउट फेरयेक वचपी पंगड हो तांकां मान मेळटलो. उरुग्वे आनी केप वर्दे हांच्या मजगती जाल्ल्या मॅचीत एक बरी गजाल घडली की केप वर्दे हो बारीक देश आसलो तरी तांची फुटबॉल ताकद सगळ्या जगाक दिसून येयली. ह्या मॅचींतलें आनीक म्हत्व म्हणल्यार ह्या दोनूय पंगडांतले गोलकिपर उरुग्वेचो फर्नांडो मुस्लेरा आनी केप वर्देचो ओझिना दोगूय 40 वर्सां पिरायेचे आसले. वर्ल्ड कप इतिहासांत दोनूय पंगडाचे गोलकिपर 40 वर्सां पिरायेची आसची ही पयलीच फावट ठरली. कॅनडांतले व्हँकुवर हांगासर जाल्ल्या मॅचीत इजिप्तान इतिहास रचलो. इजिप्त हेजे पयलें 3 फावट वर्ल्ड कपाक पार्टिसिपेट जाल्ले, पूण तांकां केन्नाच विजय मेळूंक नासलो. पूण 1934 वर्सां उपरांत पयले फावट पार्टिसिपेट जाले उपरांत तेमी 92 वर्सांनी पयलें जैत मेळयतना न्यूझीलंडा आड 3-1 अशें जैत मेळयलें. ह्या मॅचीत इजिप्ताचो कॅप्टन मोहम्मद साला हाचो खेळ खूबच बरो जालो. मोहम्मद साला हो इंग्लीश प्रिमियर लीग खेळपी खेळगडो. त्याचो अनुभव ह्या फावट इजिप्ताक खूब फायदेशीर ठरता.
सामन्याच्या 15 मिनटाक मॅच सुरू जाल्या उपरांत रोखडेच 15व्या मिनटाक फिन सुरमन हाच्या हेडिंग गोलाक लागून न्यूझीलंडाक आघाडी मेळ्ळी. पूण उपरांत इजिप्तान बरी मुसंडी मारतना मॅच जिखपाचे चान्स मेळयलो. त्यांच्या जे मॅच जिखले तितूंतले सगळे गोल, त्यांचे तिनूय गोल हे सेकंड हाफाक जाले. मुस्तफा जिखो हाणें 58व्या मिनटाक इजिप्ताक बरोबरी सारून दिली. सालाह हाणें 67व्या मिनटाक एक बरो गोल करून आपल्या पंगडाक 2-8 अशें फुडें व्हेलें. 82व्या मिनटाक तांचो बदली खेळगडो त्रेगेज हांणी गोल केलो आनी ताका लागून इजिप्ताक ही मॅच जिखप शक्य जाली. सालाह ह्या मॅचीक खूब बरो खेळ्ळो. त्या 85व्या मिनटाक ताका जेन्ना फाटल्यान घेतलो आनी दुसरो खेळगडो ग्रावंडार गेलो, सालाह जेन्ना ग्रावंडार परत येताना तेन्ना जे स्टेडियमार जे इजिप्ताचे फाटीराखे मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आसले तेणी उबे रावन ताका मानवंदना दिली. आतां इजिप्ताचे जी गटान 2 मॅची खेळ्ळे उपरांत 4 गूण जालात. जाल्यार दोनूय बरोबरी दवरल्यान इराण आनी बेल्जियम हांचे दरेकी 2 गूण आसात. हेका लागून ह्याय ग्रुपांतले मॅची ज्यो लास्ट मॅची उरलात त्यो खूब म्हत्वाच्यो थारतल्यो. इजिप्ताची लास्ट मॅच इराणा वांगडा जातली, जाल्यार न्यूझीलंड पंगड बेल्जियमा आड खेळटलो. द फेरोज इजिप्ताक द फेरोज ह्या टोपण नांवान वळखलें वता. हेचे पयले ते 1934, 1990 आनी 2018 ह्या वर्सा वर्ल्ड कपांत खेळिल्ले. तेजे उपरांत चवथे फावट आतां ते क्वॉलिफाय जाल्यात. ह्या फावटी तेमी आपलो वर्ल्ड कपांतली पयली जैत मेळयली. त्या खातीर तांकां 9 मॅची वाट पळोवची पडली. हेच्या पयलींची ज्यो मॅची जाल्ल्यो तितूंत 3 बरोबरी आनी 5 हारी अशी तेंची कामगिरी आसली. आतां पयल्या विजयाक लागून इजिप्ताची कामगिरी ह्या वर्ल्ड कपांतली बरी सुदारला. पयल्या मॅचीक तेणी 1-1 अशी बरोबरी दवरली आनी बेल्जियमा आड 1 गूण मेळयल्लो. ताका लागून 2 मॅची उपरांत इजिप्त पंगड आतां अपराजीत आसा. ही मॅच जाला उपरांत इजिप्ताचो कॅप्टन मोहम्मद सालाह हाणें सांगलें की वर्ल्ड कपांतली पयली मॅच ही ऐतिहासीक कामगिरी आसा आनी आमच्या खातीर ती अविश्वसनीय थारता, कित्याक आमी सगळे खेळगडो, कोचिंग स्टाफ आनी सपोर्ट स्टाफ आमी खूब मेहनत घेतली आनी ताका लागून आमकां ही मॅच जिखप शक्य जालें. आतां आमी हे मॅचीचो आनंद घेतले आनी तेजे उपरांत जी लास्ट मॅच आसा ग्रुपांतली आमची गट साखळींतली त्या मॅचीचे आमी पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करतले आनी तोय जिखपाचो यत्न करतले अशें सालाह म्हटलें. न्यूझीलंड पंगडा कडेन आमी जर पळयलें जाल्यार न्यूझीलंड पंगडाक 8 मॅची उपरांतूय वर्ल्ड कपीक अजून जैत मेळूंक शक्य जावंक ना. हाचे पयले मॅचीक तेणी 4 बरोबरी 4 पराभव अशें केलात. ह्या वर्ल्ड कपाकूय पयल्या मॅचीक तेंची बरोबरी जाल्ली. आतां न्यूझीलंड पंगडाक पयले जैताचे प्रतीक्षा आसा. मोहम्मद सालाचे कामगिरीचे पयले जाल्यार ह्या वर्ल्ड कपाक तेणे पयलो ह्या वर्ल्ड कपांतलो तेजो हो पयलो गोल जाल्यार एकंदरीत वर्ल्ड कपाचो हो 3रो गोल. चवथे फावट तो वर्ल्ड कप खेळटा. तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार तेणी 68 गोल केलात. तो आतां वर्ल्ड कपांक इजिप्त पंगडाचो म्हत्वाचो खेळगडो थावलो आसा. इजिप्ताच्या चवथ्या मॅचीक गेल्या मे म्हयन्याक इजिप्ताच्या मुस्तफा जिखो हाणें पदार्पण केलें. तेज्या उपरांत चवथी मॅच खेळपी ह्या खेळगड्यान आतां 3 गोल केल्यात. एकंदरीत इजिप्त फुडली मॅच जिखून फुडल्या पावंड्यार नॉकआवट पावंड्यार वचपाचो यत्न करतले. वर्ल्ड कपांक जाल्ल्या जी गटांतल्या मॅचीक इराणान परत फावट झुंजार खेळ केलो. तांणी लॉस एंजलीस हांगासर जाल्ल्या मॅचीत बेल्जियम जो बलिश्ट पंगड असो बनलो वता तांकां 0-0 बरोबरीत आडायलें. इस्रायल अमेरिका विरुद्ध इराण अशें युद्ध ह्या पार्श्वभुमीचेर इराण अमेरिकेक खेळप ह्या गोश्टी कडेन म्हत्वाचे दृश्टीन पळयलें वता. पयल्या मॅचीक त्यांनी न्यूझीलंडाक 2-2 अशें गोल बरोबरी दवरून 1 गुणाची कमाई केली. आतां शेगी दुसऱ्या मॅचीक त्यांनी 1 गुणाची कमाई केल्ल्यान इराणाचे 2 पॉयंट जालात. इराणाकय नॉकआवट फेरीक वचपाची संद आसा. जाल्यार बेल्जियमाकय फुडली मॅच खूब म्हत्वाची आसा कारण तेंचेय 2 गूण आसात. कारण इजिप्ता आड बेल्जियमाची पयली मॅच 1-1 अशी गोल बादाबाद उरिल्ली. ह्या मॅचीक बेल्जियमाच्या नेथन एंगॉय एका 66व्या मिनटाक रेड कार्ड मेळ्ळें. ताका लागून सेकंड हाफ बेल्जियमाक 10 खेळगडी घेवन खेळचे पडले. हाका लागून
इराण त्याचो फायदो घेतलो आनी इजिप्ताचे गोल करतले अशें दिसतालें. पूण बेल्जियमान आपलो एक खेळगडी कमी जावनय आपली बचाव भक्कम दवरलो आनी इराणाक गोल करपाची संद दिवंक ना. आतां मेरेन पळोवंक गेले जाल्यार ह्या वर्ल्ड कपाच्या लीग मॅचींनीच आतां पर्यंत 8 रेड कार्ड मेळ्ळ्यात आनी हो नेथन एंगोय हो 8वो खेळगडो जावन थारला. ह्या मॅचीन इराण आनी बेल्जियम ह्या मॅचीन इराणाचो गोलकीपर अली रेजा बेइरानवान हाची कामगिरी खूब बरी जाल्ली. ताका लागूनच इराणाक ही मॅच गोल बादाबाद दवरची शक्य जालें. अली रेजा हो मॅन ऑफ द मॅच थारलो. तांणी बेल्जियमाचे कितले तरी प्रयत्न तेमी जे गोला कडेन गोल नेटे कडेन प्रयत्न केल्ले ते आडोवन धरले. ताका लागून बेल्जियमान सामन्याचें वर्चस्व दवरलें पूण तांकां गोल करप शक्य जावंक ना. मॅचीच्या उपरांत अली रेजा हांणी सांगलें की बेल्जियम हो पंगड बॉलेट आसलो, ताकदवान आसलो. ताका लागून हो मॅच आमच्या खेळगड्यां आनी आमच्या टिमी खातीर खूब कठीण थारलो. आमी आनी मातशें कॉन्सन्ट्रेशन वाडयलें, एकाग्रपणान खेळिल्ले जाल्यार आमी निश्चित जिखता आसले अशेंय ताणें म्हटलें. सामन्याच्या 25व्या मिनटाक इराणाक खूब बरी संदी आसली. तांच्या मेहदी तारेमी हाणें गोल केल्लो पूण उपरांत ऑफसायड ठरल्यान हो गोल मान्य जावंक ना आनी गोल शुन्य बरोबरी कायम उरली. ह्या मॅचीक इराणाचो अली रेजा जहान बख्श हो खेळगडो जो अनुभवी खेळगडो आसा तो 100वा आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळ्ळो. आतां फुडल्या पावंड्यार जी गटांतल्या फुडल्या मॅचींनी इराणाचो पंगड इजिप्ता आड खेळटलो जाल्यार बेल्जियम आनी न्यूझीलंड ह्या मॅची जातल्यो. ह्यो दोनूय मॅची फुडल्या पावंड्यार खंयची टीम वतली ह्या खातीर खूब म्हत्वाची आसतली. मंगळाराक म्हळ्यार 23 जून भारतीय प्रमाण वेळेनुसार मॅची जातल्यो. त्यानुसार मध्यराती 2:30 फ्रांस आनी इराक यांच्या मदीं मत जातली. ही आय गटांतली मॅच आसा. फ्रांसाचे 3 गूण आसात. पयल्या मॅचीक त्यांनी सेनेगलाक 3-1 अशें हारयलें. इराकाक अजून गूण मेळूंक ना. ताका लागून ते पयलो गूण मेळोवपाचो प्रयत्न करतले. इराकाक पयल्या मॅचीन नॉर्वे कडल्यान 4-1 गोल फरकान हार घेवची पडली. फांतोडेर 5:30 वरार नॉर्वे आनी सेनेगल हांचे मजगती मॅच जातली. ही आय गटांतली मॅच आसा. पयल्या मॅचीन इराकाक हारय लागून नॉर्वे 3 गूण आसात. नॉर्वेन जर सेनेगलाक हरयलें जाल्यार ते नॉकआउट फेरीक जातले. सेनेगलाक पयल्या मॅचीक फ्रांसा वांगडा हार घेवची पडिल्ली. ताका लागून आपलें अस्तित्व दवरपा खातीरच सेनेगल प्रयत्न करतलो. त्या उपरांत सकाळीं 8:30 वरार जॉर्डन आनी अल्जेरिया हांचे मजगती जे गटांतली मॅच जातली. जॉर्डन आनी अल्जेरिया ह्या आपले पयली मॅच जी जाल्ली जे गटांतली ती दोनूय टिमी हारिल्यो. ताका लागून प्रतिश्ठेच्या दृश्टीन पयली मॅच जिखपाचो प्रयत्न आसतलो. जॉर्डनाक पयल्या मॅचीक ऑस्ट्रियान 3-1 गोल फरकान हारयलो जाल्यार अल्जेरियाक अर्जेंटिनान 3-0 गोलान हारयलो. ह्या ग्रुपांक ऑस्ट्रिया आनी अर्जेंटिना ह्या दोनूय पंगडांनी 3 गूण मेळिल्ले आसल्यान जॉर्डन आनी अल्जेरियाक आपलें आव्हान जिवन दवरपा खातीर बरी खेळ करचो पडटलो. रातचे 10:30 वरांचेर पोर्तुगाल आनी उझबेकिस्तान हांचे मजगती मॅच जातली. ही कट गटांतली मॅच आसा. पोर्तुगालाक पयल्या मॅचीक DR कॉंगो ह्या पंगडान जो पयले खूब वर्सांनी क्वॉलिफाय जाला तेमी गोल बादाबाद दवरिल्लो. ताका लागून पोर्तुगालाक 2 पॉयंटांक नुकसान जाल्लें. सद्या तेंच्या खात्यार 1 पॉयंट आसा. उझबेकिस्ताना आड मॅच जिखून आपली बाजू बळकट करपाची तांकां संद आसा. उझबेकिस्तानाक पयल्या मॅचीक कोलंबिया पंगडा कडल्यान 3-1 फरकान हार घेवची पडिल्ली. ताका लागून वर्ल्ड कपांक पयलेच फावट खेळपी उझबेकिस्तानय आपलें अस्तित्व दाखोवपा खातीर पोर्तुगाला आड बरी कामगिरी करतली अशी आस्त आसा. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्हीच्या अपडेट्सांक इतलें. देव बरें करूं.